गोंय हो प्रथा परंपरा आनी गिरेस्त लोकवेदाचो प्रदेश। तातूंत शिगमो ही एक गिरेस्त कायेची तेंगशी। अशीच एक आगळी वेगळी आनी दोळे दिपकावपी शिगम्यांतली परंपरा म्हळ्यार शेणी उजो, फेस्टिवल ऑफ फायर। सैमान गिरेस्त सांगेमालांतले सोबीत सुंदर मळकर्णे गांवांत फाटले शेकड्या वर्सां सावन ही शेणी उज्याची परंपरा चलता। फकत गोंयांतूच न्ही जाल्यार सबंद भारतांत ही अशे तरेची एकमेव परंपरा आसूं येता, जंय सगळ्याक रंगाची होळी खेळपाची पद्दत आसतना हांगा मात उज्याची होळी खेळटात। मळकर्णे गांवांतलो शिगमो केन्ना सुरू जाता, शेणी उजो केन्ना आनी कसो जाता हें आमी मुखार गांवचे बुदवंता कडल्यान खोलायेन जाणून घेवयाच। मात आमी जें कितें पळयलां आनी लोकां कडल्यान म्हायती घेतली ते प्रमाण शेणी उज्याच्या दिसा सगळ्यांत पयलीं होळयो काडटात। हांगा सुपारेच्या माडयांची होळी घालपाची प्रथा आसा। मळकर्णे शिगम्यांत गांवचे वर्सकाराक सगळ्यांत चड म्हत्व। वर्सकारा फाटोफाट गांवकार, गैरेकार आनी वेळीप हांचो मान। गांवांत एक देवाचें भाट आसा, ते देवाच्या भाटांतल्यान माडयेची होळी काडटात। माडयेच्या होळयेचेर पयलो धपको मारपाचो मान वर्सकाराचो, मागीर उपरांत सगळे जाण माडी हाणटात। अश्यो 3 माडयेच्यो होळयो हाणटात। एक होळी नागनाथ देवा कडेन, दुसरे मल्लिकार्जुनाच्या देवा कडेन आनी तिसरी जल्मी देवाच्या देवळा कडेन पुरतात। जल्मी देवाच्या होळयेचेर उपरांत गडे चडटात, जांचे फाटीर शेणी लासयल्ले कोळशे मारतात। हांगा कितें करता ते माडयांक? आतां हांगा बांदता मरे, बांदले म्हणटकीर मागीर सगळें ते ती माड्या हांगा हाडटाली होळी। आमी ती होळी म्हणटा, माड्या होळी म्हणटा आमी। ह्यो होळयो होळी हय, टोटल 3 होळी? 3 होळी हय माडयेच्यो। हय, ते हांगा हाडले म्हणटकीर हांगा मागीर रावंड हें करतले, प्रदक्षिणां घालतले। मागीर ती घेवन मागीर अशी वयता वयता मागीर थंय वयतले। सो अश्यो त्यो 3 अश्यो माडयो हें करता तुमी, पोवल्यो बांदतले? पोले बांदता। आनी मागीर त्यो थंय व्हरता न्ही ती व्हरता देवळा कडेन? हय, देवळा कडेन। मागीर ते आमी देवा थळार दवरून ते मागीर आमी तें थिंग हें करता पुरता त्यो उब करता। आनी तेचेर मागीर ते हे चडटा न्हू? उब चडटा। आनी मागीर तुमी तो शेणी उजो मारता? हय ते हय, तो मागीर मागीर थंय उरलो व्हडलो नासलो म्हणटकीर मागीर उजो आमी गेलो, मागीर तें उजें लास्ट मागीर। ओके। कितली वर्सां जाली? ती बरें पयलीं आमकां खबर ना। म्हणजे कित्याक लागून बी असो सुरवात जाली? ना ते आमकां कांय खबर ना पयलीं आमकां धाडलें कशें जालें तें। आमी पयलीं आमच्यान ते तेंचे तें खबर ना न्हू, तो आमी बांदून तो जाणटा आहा पळय, तेच्यान तें बरें पयलीं पयलींचें म्हणजे शेकड्या वर्साची परंपरा? सो परंपरा। कित्याक जाली, कितें जालें खबर ना? ते आमकां कित्याक खबर ना। आनी शेणयो बी आसता ते खंयच्यान, म्हणजे हांगाच तुमच्या गांवच्योच आमी गांवचे हय। पयलींच्यान तुमी रेडी करपाक लागता? ना ना आमगे हें गोरवां आहा न्हू। हां, सो गांवांत शेणी करतात, हय तश्यो त्यो वापरता? शेणयो असतात। हय। आनी ते ताळे जे हाजे आसता ते आंब्याचे ताळे? आमी आतां म्हणटे आमी ते कितें मोडगुल्ले अशें कितें म्हणटाले, हांगा आंब्याचे झाड दाखयता तुका ते म्हणटा। आम्यान न्हू ते आंब्याचे न्ही? सो आनी ह्यो माडयो काडपाक वयता न्हू देवाच्या भाटान, कोण कोण आसता थंय? ते आमगे वांगडी आसता न्हू, वर्सकार गेलो तो मारता वर्सकार? हय। आनी मागीर आमी लोक आसता न्हू सगळे। आतां पयलीं पुजा बी करता माडयेची? हय, भटमाम आमी ती पूज करता, पूज करून मागीर ती वयर कापता मागीर वर्सकार आसता मारता। पयलो धपको तो मारता? हय, पयलीं गायो हय, मागीर कोणी कापपाची, पयलीं तेणी गायो लास्ट पडटा न्हू। ओके। वर्सान वर्स वर्सकार चेंज जाता हय, काय सेम आसता? ना चेंज जाता। चेंज जाता। हय, मागीर 2 भाव अशे येते, धालान माल म्हणटा। कितें म्हणटा? आमी गांवकार येको आमी धालान माल म्हणटा आमगेलो। माल म्हणटा गांवकार आनी धाल म्हणटा अशें आमगेलें। हां, सो एक वर्स माल आसता, एक वर्स धाल धाल आसता आसता, अशें आसता। आमी गांवकार आमी म्हणल्यार आमी गांवांत कांय उरना न्हू, उरपाक ना न्हू अशें। आमगे गांवकारांक कितें व्हडलें म्हणल्यार तें उरपाक जायना न्हू, फाटल्यान कोण आसा आमगेले अशें। धाल आनी माल? हय, म्हणजे आमगे फाटल्यान आमगे दुसरे आहा काळगाम तशें आसा। आमी तुमकां अडचण येयले जाल्यार ते करता? ना ते न्हू, आमगे आहा मागीर गांवकारां म्हणल्यार दुसरे काळगाम आसा मरे, आनी गैरकारां म्हणटा तें आनी बिंडीका तशें आमगे धालाचें वांटून दिलें, म्हणजे आमगे कांय उरना फाटल्यान अशें। होळयेचेर फाटीर कोळशे मारचे पयलीं गडे नागनाथ, मल्लिकार्जुन आनी जल्मी देवाक पांयां पडपाक वतात। देवांचेर उज्याची होळी घालतात आनी उपरांत एका हातात पेटयल्ल्यो शेणी आनी दुसऱ्या हातात पानांचो ताळो घेवन अशे तरेन शेणी उजो खेळटात। कृष्णा निवळगांवकर। ओके। आनी हे हांगा देव खंयचे खंयचे कितें कितें? हो आमगे जल्मी देव, हो आमगे जाण देव, तो वागरो देव। जल्मी देव, जाण देव आनी वागरो देव न्ही? आनी ही तरंगां जी आसा ती कितें? ही तरंगां सगळें
वागड्याच्या जल्म्याच्या आसा ते सगळे देवा नागनाथ आसा सगळ्यांचे आमगे त्या नांवाची ती दिवाणी आसा आमगे. आनी ती आतां आमी उजळटी सगळी सत्रियो वाजे आमी रंगयल्यो सगळ्यो फुलयल्यो भायर काडले आनी आतां आमगे ती जात्रा स्टार्ट जाली. सो आतां शेणी उजो फातोडेर सोंपता न्हू. हय फातोडी सोंपता. आतां शेणी उजो सोंपलो म्हणटा आमी आतां होळये घातली आतां. मागीर आतां आमी होळये नाल्ल मारतले आनी शेणी होळयेचेर शेणी उजो जातलो. वयर जेन्ना चडटा तेजेर आमी उजो मारता. सो ही कितली जुनी परंपरा आहा ही आमची यादी पयलीं पिळग्यांची पिळगी पयलीं कितले हजार वर्सां काय कितले शेकडे वर्सां म्हणटा तें आमकां खबर ना. जेन्ना आमगे जाणटे करीत येयले तशें आमी येयलेले आमी करीत येता. आतां आमची पिढी आसा ती खबर ना. आतां दुसऱ्या बारीक ल्हान पिढी आसा ती फुडली पिढी आमी सगळी शिकयले कडेन आसा ते परंपरा आमगे चालू. म्हणजे खूब वर्सां जुनी वर्सां केन्ना ती सांगूं शकना तुमी. ना. आनी हेतून मेन खासियत कितें आसता शेणी उज्याची. मेन खासियत म्हळ्यार कशें आसा इतर गांवांनी होळी हे केली म्हणटनी गुलाल लावन जावं पिंजर लावन हे तूं देवा हे करून होळी हे रंग मनयता. तशें आमगे गांवां परंपरा तशी ना. आमी होळी मारली होळी घातली की गोरवांची शेणा पासून आमी उजो करता देवा घालता. पयलीं आमी देवाचेर घालता म्हणजे तो आमगे गुलाल आमी घालता देवाचेर आनी तो मागीर आमी तेजो मागीर रंग घेता आनी तो गुलाला उद्देश आसा हेजो उज्याचो आमगे उद्देश आसा कितें रोग पिडा आसली लोक भावीक येता त्या उज्याच्या वयता कितें दुयेंस जालें खंयची अडचण आसा तें सांगून भितर वयतात आनी ते लोकांनी मान पूर्ण जाता आनी लोकांक पावताय बी. म्हणजे ते ग्रावंडार उज्यांतल्यान सकयल्यान लोक वयता ते आंगोन घेता कितें रोग पिडा कितें आसली ती दूर जाता आनी लोकांचे चितलेची कामां पूर्ण जाता. एका हातात पानांचो ताळो आनी दुसऱ्या हातात पेटिल्ल्या शेणींचो उजो खेळ्ळे उपरांत गडे येतात जल्मी देवाच्या होळये कडेन. हांगासर पयलीं शेणींचो ढीग दवरिल्लो आसता. तांचे कोळशे वापरा खातीर तांकां उजो लायतात. दुसरे वाटेन जल्मी देवाच्या होळयेची भटमाम पुजा करता आनी उपरांत होळये कडेन नाल्ल फोडटात. पयलो नाल्ल फोडपाचो मान वर्सकाराचो, उपरांत गांवकार, गैरेकार आनी वेळी हे सगळ्यांचो नाल्ल पयलीं फोडून जाले उपरांत गांवचे हेर लोक उपरांत घरा कडल्यान हाडिल्ले नाल्ल होळयेचेर अशे तरेन फोडटात. भिकाराव गांवकर. आणि तुमचो शेणी उजो जो जाता न्हू हांगा तो कसो आसता म्हणजे कितें आसता कशें तें सांग. आमचे शेणी उजो पयलीं म्हळ्यार आमी ते जमीन आमचो स्टार्ट जाता. जमीन आमी सगळे गांवचे जे पळय आसा तितले ते जमीक आमी मांडार उबे रावतात. सगळे देवाक आव्हान करतात जमी हें करपाक. आव्हान म्हळ्यार आनी तेजे नंतर आमी नमन घालता आनी मागीर आमचे शिगमो खेळपाक स्टार्ट करता. पयलीं आमचे मांडार शिगमो स्टार्ट करता मागीर आमी जल्म्या देवळा कडेन येवन शिगमो स्टार्ट करता वाजोवप. तेजे नंतर मागीर आमी मल्लिकार्जून देवस्थाना वयता. थंयच्यान सगळे नाचोन खेळोन मागीर आमी वर्सकारागेर वयता.
वर्सकारागेर केले नंतर थंय मागीर आमचो खेळ्ळे नंतर आर्त भेट दिता आनी मागीर थंय आमकां तळ्याक आरतीक 2 नाल्ल दवरता. एक नाल्ल गुरू म्हणून दिता गुरूच्या खातीर आनी तो नाल्ल दिले नंतर मागीर आमचे शिगम्याक जो वर्सकार पळय आसा तो शिगम्याचे आमचे नेम म्हळ्यार नियम जे कितें आसा ते सांगता आनी आमची ती जगांट म्हळ्यार घंटा आसा तिचेर बरी मारता. दिवजकार बायलां गड्यांक कशें रावपाचें तो नियम सांगता आनी तेजे नंतर मागीर आमी सगळो गांव खेळटा. गांव खेळ्ळे नंतर आमचो सगळो गांव खेळ्ळे नंतर मागीर आमी भायले गांवां वयता सगळे रमट घेवन आनी तेजे नंतर मागीर आमी परत हांगा येता खंय गांवांत येता. गांवां लास्ट आमी चतुर्दशी आमचो मांड हें करता आनी मांडार सगळे परत सगळे उबे रावता आनी थंयच्यान आमी परत देवाक अशें पळय आवाज केल्लें तशें परत सगळे देवाक फुल मारता आनी तांकां हांसले तशें थंय दवरता आनी तेजे नंतर मागीर आमी उदक न्हांवता. उदक न्हांवून येयले नंतर मागीर आमचे वर्सकारागेर आमचे जे सत्री बित्री आसा ते उलयता ते मागीर वाजयता तो उसर येवन मागीर आमकां सगळे जे पळय पिळगी जमले कडेन आसता तेंकां कितें सांगता आनी आमचो थंयच्यान मागीर आमी हांगा येता. हांगा येयले नंतर मागीर आमी होळी हाडपाक वयता. होळी हाडले नंतर त्यो 3 होळी हाडल्यो त्यो नाचयल्यो सगळ्या ज्या जाग्यार आनी त्यो नाचून मागीर होळी दवरल्यो. तेजे नंतर आमचो शेणू उटी म्हळ्यार त्यो गायेची शेणाची त्यो सुकी त्यो पेटयता सगळे आनी हे पेटयले नंतर आमचे जे मानस्थानी आसा वर्सकार गांवकार गैरकार आनी पुलीस हे मेन आसता ते पयलीं मुखार येता. ते पयलीं हांगा जल्म्या देवाचेर उदक घालता. जल्मी जाण वाजो हेचेर पयलीं घालता ह्या थळांक. तेजे नंतर मागीर देवाचें उदक घातले नंतर नागनाथा थंय वयता. नागनाथा देवस्थानांत थंय सगळे देवाचें उदक घातले नंतर सगळे कडेन एक जावन मागीर थंय आमी पयलो मांड थंय देता नागनाथा देवळाक. तेजे नंतर मागीर दुसरो मांड आमी जल्म्या देवळा मुखार धरता. थंय हांगा मांड केलो उदक घातलो मागीर तेजे नंतर तिसरो मांड आमचो ग्रावंडार थंय धरता आनी त्या ग्रावंडार जो उदक जाता थंयच्यान मागीर जे कोण भावीक बी येता ते सगळे त्या उज्यांतल्यान वयता आनी हांगच्यान तेजे नंतर मागीर त्यो 3 होळी घालता आमी. 3 होळी घातले नंतर मल्लिकार्जुना एक होळी नागनाथाली आनी एक जल्म्याली ह्यो 3 होळी घातले नंतर लास्ट जल्म्याची होळी आसा थंय परत आमी उदक करता परत शेणयाचो उदक करून मागीर वर्सकार पयलीं वयर चडटा तो पोवल्या करून आमी ते पयलीं तेजेर मारता. अशें करून 4 वांगड्यांचेर मारले नंतर कोण 4 वांगडी ते वर्सकारी एक गांवकारी एक गैरिकारी एक आनी वेळीप एक. गैरिकार पूण आसा पूण मेळून गांवकार पूण आमचे म्हाल आसा वर्सकार म्हणटा मेन तेजे नंतर म्हाल म्हणटा गांवकार आसता. गैरिकार म्हणटा हें आसा धाल तेजे नंतर मागीर वेळीप आसता. अशें ते 4 वांगडी आसता आनी हितून भितर आमचो जो पळय इतर गांवांनी गुलाल जाता. आमचो गुलाल म्हळ्यार हो उज्याचो गुलाल. अशें करून ते होळयेचे उदक जाले नंतर आमचो शेणू उज्याचो हो कार्यक्रम सगळो सोंपता. तुमचो मांड खंय मांड आमचो गांवकार वाड्यार. थंयच्यान सुरवात जाता नवमी. मांडा वयल्यान स्टार्ट जाता नमान सगळे थंयच्यान स्टार्ट जाता असो मागीर सोंपता. मागीर उदक जाले नंतर मागीर दिवज आसा जे पळय सवाशीण आसता तेंगेर ते आस पर्यंत तांकां दिवज लावपाक मेळटा. हो दिवजाचो प्रोग्राम जालो म्हणटकीर शेणू उज्याचो हो प्रोग्राम सगळो कवर जाता. तेजे नंतर मागीर आमचो कळस आसता मागीर घोंगड आसता आनी लास्ट मागीर आमचो होळयेन जेन्ना पळय गाये घालता गांव मारता आमी 5 दिसांनी तेन्ना हो शिगम्याचो सगळो प्रोग्राम सोंपता. नाल्ल फोडून जाले उपरांत खरी मजा सुरू जाता ती म्हळ्यार होळयेचेर चडपी गड्यांचे फाटीर पेटिल्ले शेणींचे कोळशे मारप.
ही प्रथा पळोवपाक हालीं वर्सां हजारांनी लोक मळकण्या येवपाक लागल्यात. हातूंत देशांतल्या आनी देशा भायल्याय लोकांचो आस्पाव आसा. तर अशे तरेन गोंयच्या सांगेमालांतल्या मळकणे गांवच्या शिगम्यातली ही फामाद शेणी उज्याची प्रथा आमी तुमचे मेरेन पावोवपाचो यत्न केलो. जर तुम्ही प्रत्यक्ष हो शेणी उजो पळोवंक ना जाल्यार मुजरत फुडल्या वर्सा पळोवपाक चलत. गोंयच्या गिरेस्त लोक परंपरेंतलें हें एक मोठें दायज जावन आसा.